नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। राजधानी पणजी रोमटा मेळांचेर नाचली, चित्ररथांनी दिपकायले दोळे, घुमच्या कडर घुमच्या नादात गोंयकार लागलो घुमपाक। निमणे तिळारीचे उदक शेनवारा पावले गोंयांत, मात परत कालवो फुटचो ना हाची शाश्वती ना। 3-4 दीस वाट पळोवन मागीर सोडटले उदक, सरकाराची भूमिका। गोंयांत येवपी गाडयांक टोल आकारपाच्या निर्णयाचो शेजारच्या राज्यांतल्यान विरोध, कारवारकारांनी शेनवारा आडायलो महामार्ग, टोल घेतल्यार गोंयच्या गाड्यांक कर्नाटकात घेवंक दिवचे नात अशी धमकी। मराठी राजभाषा आंदोलन गोंयभर अदीक खर करपाचो मराठी मोग्यांच्या बसकेत निर्णय, सध्या राजभास कायद्याक हात लावचो ना हे मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचो केलो निषेध। आणि बीच फुटबॉल आणि टुरिझमाचो संगम गोंयांत जावंक शकता, बीच सॉकर वर्ल्ड वायड संघटनेचो उपाध्यक्ष जॉन पुस्कोचे म्हणणे। खबर विस्तारान। रोमटा मेळ चित्ररथांची मिरवणूक शेनवारा पणजे जाली। शिगम्याच्या मिरवणुकेक लोकांनी तशेंच पर्यटकांनी गर्दी केल्ली। दादल्या वांगडा बायलांनी रोमटा मेळात वांटो घेतिल्लो। गोंयच्या संस्कृतायेचें आनी वेगवेगळ्या देवी देवतांचें दर्शन घडोवपी ही मिरवणूक आसली। आयतारा म्हापसा शिगम्याची मिरवणूक जातली। पळयात पणजेंतले रोमटा मेळ आनी चित्ररथ। तिळारीचे उदक सोडलां पूण लोकांक ते इतल्यान मेळचें ना। 3 ते 4 दिसांनी तिळारीचे उदक लोकांक मेळटलें अशें उदका स्त्रोत खात्याचो मुखेल अभियंतो संदीप नाडकर्णीन सांगलें। 21 मार्चाक तिळारीचे उदक दुरुस्ती खातीर बंद केल्लें। तिळारीचो कालवो परत परत फुट्टा म्हूण पर्यायी उपाय करपाची तयारी गोंय सरकारान केल्या। फाटले 8 दीस तिळारीचे उदक बंद आसा। तिळारी धरणाच्या कामा खातीर हे उदक बंद दवरिल्लें। शेनवारच्यान उदक सोडलां पूण लोकांक उदक मेळचें ना। तिळारीच्या बंधाऱ्याची तपासणी करपा खातीर सद्याक तात्पुरते हे उदक सोडलां। फुडल्या 3 ते 4 दिसांनी लोकांक तिळारीचे उदक मेळटले
अशी माहिती उदका स्रोत खात्यांतलो मुखेल अभियंतो संदीप नाडकर्णीन दिली. कालवो स्थिर उरल्यारूच उदक सोडटले अशेंय तांणी सांगलें. तिळारीचें उदक बंद आशिल्ल्यान ताचो परिणाम साळांतल्या शेतकारांचेर जाला. ह्या वाठारांतलीं शेतां भाटां सुकल्यात. तिळारीचो कालवो परत परत फुट्टा म्हूण गोंय सरकारान पर्यायी वेवस्था केल्या. आमठाण्या प्रकल्पांतलें उदक पंप करून ह्या वाठारांत उदकाची पुरवण जाता. तशेंच अडवलपालचे ILPL आनी सेजा गोवा मायनींतल्यान उदक काडपाची वेवस्था सरकारान केल्या. ह्या फुडें स्वता उदकाची सोय करची पडटली अशें मुख्यमंत्र्यान हे पयलींच सांगलां. रिपोर्टर महेश गाडी, प्रुडंटा खातीर. गोंयांत येवपाक टोल फारीक करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक शेजारच्या राज्यांतल्यान खर विरोध जाला. टोल पद्दत अजून चालीक लागपाची आसा. मात कारवारच्या लोकांनी शेनवारा सकाळी राष्ट्रीय महामार्ग आडायलो. 15 दिसां भितर चेक नाको काडलो ना जाल्यार रास्ता रोको करपाची शिटकावणी लोकांनी पर्रीकार सरकाराक दिल्या. टोल घेवपाचो निर्णय रद्द केलो ना जाल्यार आपल्या राज्यांत गोंयच्या गाड्यांक प्रवेश दिवचे नात अशें हे लोक म्हणटात. आम्ही परेकारा लागीं आमगे रिक्वेस्ट करते आहात की हे टोल कितें घातले आसा ते बंद करपाक जाय. आनी नॅशनल हायवे कितें आसता म्हणल्यार एक तर 4 लायन करका ना म्हणल्यार खंय ब्रिज केल्लो उरका टोल घेत जाल्यार ते काही नासतना हेणे टोल स्टार्ट केला. जे तर मनोहर पर्रेकारान हे 15 दिसां पयलीं तर कितें तरी हेचे निर्णय केलो ना हेचे आमी उग्र होराट करतले. परत आमी 16 जे गोंया गाडी कारवारा येतात ते कितें करपाक ते आमी करतले. कित्याक म्हणल्यार तेजी जे मायन्स बंद जाला तेणे जे पेट्रोलाक कमी केला ते आमचे खातीर केलें ना. पेट्रोल कित्याक कमी केला तेजी सरकार येवजा म्हण केला. त्या लागून ते पयशे तो आमचेर घालते आसा. आमचे कडच्यान तो ते कितें आमी चोरी म्हणटा पळय ते वसुली करते आसा ते करते आसा. त्या लागून आमी पर्रेकारां सांगते आसात हे बंद कर. सपोज हे बंद करूं जायना जाल्यार आमची गव्हर्मेंटान कितें करचें तशेंच एक टोल घालता खंय बॉर्डरार आनी जे गोवा जे गाडी येतात तेंपार 2 पट्ट घालता. अर्जुन टेंपल जे महालक्ष्मी आमचे कुलदेव आसा आमकां येते वयते रोज पडटा. कारवारचे कुलदेव आहा न्हू 100% 90% कारवार लोकांक पोलीस रोवतात काय काणकोण रोवतात तुमगेले पैंगिणी रोवतात हर एक कडेन पोलीस रोवतात. ते कितें करता पोलीस तेमी हर एक गाडी खंयच्यान बाबा आमचे सगळे रेडी रोवतात तेमकां 100 रुपया दिवन वचपाक जाय. इतले आमी काय दिना रिसीट दिनात काय दिनात. RTO पोलीस आमी पर्रेकारा कडेन मागणी करतात तो एक दीस तो एक ट्रकार चड येवं एक आमगे कर्नाटका ट्रकार चड तो गोंयांत वचूं तेन्ना ते कळटलें की पोलीस कितले लुट्टा म्हण आमकां. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.